वाटतं 44 दिसांनी निमण्या चिंबलकरांक जैत मेळ्ळे. प्रशासन स्तंभ आणि युनिटी मॉल दुसऱ्या सुवातेचेर व्हेल्यात म्हणून सरकारान 2 वेगवेगळे आदेश जारी केल्ल्यान चिंबलकरांनी 44 दिसांनी आंदोलन फाटीं घेतले. सगळ्या चिंबलकरांनी मुख्यमंत्र्याचे तशेंच विरोधी आमदारांचे उपकार मानले. फाटले सुमार 44 दीस जाले चिंबलकार, युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ आपल्या गावात येवचो न्हय म्हणून झगडटाले. 28 जानेवारीक रातीकडेन पर्यटन खात्यान आदेश काढून हे दोन्ही प्रकल्प चिंबलाच्यान दुसऱ्या सुवातेर व्हला म्हणून सांगिल्ले. मात प्रशासन स्तंभ पर्यटन खात्याच्या खाला येना म्हणून चिंबलकरांनी त्यावेळार त्या आदेशाक विरोध करून 2 वेगवेगळे आदेश काडचे म्हणून मागणी केल्ली. तशेंच जो मेरेन लेखी आश्वासन दिना तो मेरेन तांच्यांनी आंदोलन चालूच दवरपाचो निर्णय घेतिल्लो. निमणे आंदोलनाच्या 44व्या दिसा चिंबलकरांनी पणजेच्या आझाद मैदानाचेर आंदोलन केले. प्रकल्प स्थलांतरणा विशीं 24 वरां भितर लेखी आश्वासन दिवचें म्हणून तांच्यांनी मागणी केल्ली. मांडवी न्हंयत सरकार एका नव्या व्हडल्या कॅसिनोक परवानगी दिवपाचें आसा. ह्या भंयान सोमारा थळाव्यांनी महापौर रोहित मोन्सेरात हांची भेट घेवन तांकां निवेदन सादर केलें. पणजे महानगरपालिकेन कॅसिनोच्या आड थाराव घेवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केली. कॅसिनो खातीर मांडवी न्हंयत व्हडा प्रमाणात प्रदूषण जाता. तशेंच येरादारीची कोयंडी, गुन्यांवकारी घडणुको लेगीत वाडल्या. ह्या विशीं आमी आमदारांची तशेंच मुख्यमंत्र्याची भेट घेतले अशें आपाचो गोंय मुखेली वाल्मिकी नायक हाणें सांगलें. वैयक्तीक रितीन आपल्या कॅसिनो आवडना पूण तांचे पासून आर्थीक मजत जाता. कॅसिनोच्या परवानगीचो विशय महानगरपालिकेच्या अधिकार क्षेत्रांत येना. आमचो अधिकार फक्त वेपार परवाने दिवपा पासून मर्यादीत आसा. 12 फेब्रुवारीक महापालिकेची बसका जातली. ह्या बसकेक कॅसिनो विशींचो थाराव मांडटले अशें महापौर रोहित मोन्सेरात हाणें सांगलें. सावर्डे मिराबाग वाठारांत बंदराच्या प्रकल्पाक लागून परतून एक फावट तणावाची स्थिती निर्माण जाल्ली आसा. पुलिसांनी थळाव्या लोकांक आडोवपाचो यत्न केलो. मात थळाव्यांनी कॉन्ट्रॅक्टराचेर धांव घेतली. खंयच्याच परिस्थितीत बंदारो बांदपाक दिवचे ना अशी भुमिका घेत थळाव्यांनी सुरू आशिल्ले बंदाऱ्याचें काम बंद उडयलें. बंदराचें काम सुरू करच्या पयलीं सगळीं कायदेशीर कागदपत्रां दाखोवची अशी मागणी थळाव्यांनी लावन धरली. सावर्डे मिराबाग वाठारांत ह्या बंदराच्या प्रकल्पाक परतून एक फावट आता तणावाची स्थिती निर्माण जाल्ली आसा. पुलिसांनी थळाव्या लोकांक आडोवपाचो यत्न केलो. मात थळाव्यांनी कॉन्ट्रॅक्टराचेरूच धांव घेतली. खंयच्याच परिस्थितीत हो बंदारो नाका अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. आमी हो बंदारो बांदपाक दिवचे ना अशी भुमिका घेत थळाव्यांनी सुरू आशिल्ले बंदराचें काम आडोवपाचो यत्न केलो. बंदराचें काम सुरू करच्या पयलीं सगळीं कायदेशीर कागदपत्रां दाखोवची अशी मागणी तांच्यांनी लावन धरल्या. गोंयांत डिलिव्हरी लिमिटेड कंपनीची फ्रँचायझी दिवपाचें उतर दिवन थिये वाठारांतल्या एका मनशाक 1,79,000 रुपयाची टोपी घातिल्ल्याची घडणूक उक्ताडार आयली. ह्या प्रकरणांत अनोळख्या आड पुलीस स्टेशनांत कागाळ नोंद केलेली आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 22 ते 24 जानेवारी 2026 ह्या काळात कांय लोकांनी डिलिव्हरी लिमिटेड गुरुग्रामाचे अधिकारी आशिल्ल्याचें नाटक केलें. तांणी तांकां गोंयांत कंपनीची फ्रँचायझी दिवपाचो हावेस दाखोवन नोंदणी शुल्क आणि हेर खर्च फारीक करपाची मागणी केली. ह्या लोभात पडून कागाळदारान बँक खात्या कडल्यान वट्ट 1.79 लाख रुपयाचे रीण घेतले. कागाळदारान ICICI आणि HDFC ह्या बँक खात्यांकडल्यान हे वट्ट 1.79 लाखाचे रीण घेतले. गोंयांत नोकर भरती घोटाळ्या विशीं धक्कादायक बातमी मुखार आयल्या. जानेवारी 2024 सावन आतां मेरेन नोकरेचे हायेस दाखोवन फटवणूक केल्ल्यान वट्ट 18 गुन्यांव दाखल केल्यात. ह्या प्रकरणांत 10 दुबावितांक अटक केल्या. तातूंतल्या 8 प्रकरणांनी आरोपपत्र दाखल केलां. जानेवारी 2026 गुन्यांव फाट्यान गोंयांतल्या नोकर भरती एजन्सीची विशेष चवकशी केल्या अशी माहिती गुन्यांव फाट्याचो पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हाणें दिली.
फातोडेचो आमदार आनी गोवा बोर्डाचो अध्यक्ष विजय सरदेसायान बिट्स पिलानीत ज्या 6व्या विद्यार्थ्याक सलग ह्या 1.5 वर्सात 6व्या विद्यार्थ्यान आत्महत्या केली त्या मरणा फाटल्यान सामकी तिडक उक्तायल्ली आसा. ह्या मरणा फाटलें एकूय कारण अजून स्पश्ट जाल्लेलें ना. सेगीत 1.5 वर्सात हे 6व्या विद्यार्थ्यान आत्महत्या केल्ल्या प्रकरणात एकूय सारकें कारण मेळूंक नाशिल्ल्या कारणात फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान सामकी तिडक उक्तायल्ली आसा. तशेंच ह्या बिट्स पिलानी संस्थेचो गोंयांत कांयच फायदो ना अशें तांच्यांनी म्हटलेलें आसा. ताका लागून फक्त जेन्ना ह्या बिट्स पिलानी संस्थेत एका विद्यार्थ्याचें मरण येता, आत्महत्या करपाच्यो घडणुकी घडटा तेन्ना पुराय देश पावंड्याचेर गोंयचें नांव बदनाम जाता अशें आमदार विजय सरदेसायाचें म्हणणें. आयतारा मायणवाडो कोरगांव वाठारांत मातयेच्या घरांत रावपी जाणटी बायल चंद्रवतीची बातमी गोमंतक टीव्हीन प्रसारीत केल्ली. ताच्या उपरांत थळावो आमदार प्रवीण आर्लेकरान तिका भेट दिली आनी आमदार प्रवीण आर्लेकरान चंद्रवतीच्या घराची पळोवणी केली आनी बेगोबेग हे घर जें आसा तें दुरुस्त करून दितलो अशें तिका आश्वासन दिलें. तिचें घर सामकें मोडपाक आयिल्लें मातयेचें घर. त्याच बरोबर ती एक जाणटी बायल, तिची धूव सुद्दां आसा पूण ती मातशी भलायकेन बरी नासता. ताका लागून ह्या बायलेचेर सामकें दुख्खाचें सावट उप्राशिल्लें. घर मोडपाक पावल्ल्या स्थितीत आशिल्ल्या कारणात ही बातमी गोमंतक टीव्हीन प्रसारीत केल्ली. गोगळ वाठारांतल्या सुन्नी गुलिस्तान मशिदीच्या भायर तणावाची स्थिती निर्माण जाली. गोगळात सुरी हल्लो प्रकरणा उपरांत सील केल्ले हे सुन्नी गुलिस्तान मशीद रमजान म्हयनो सुरू जावच्या पयलीं उक्ते करचे अशी मागणी मुस्लीम भावांनी केला. उपरांत ह्या विशीं जिल्लोधिकाऱ्या कडेन उलोवप करून बेगोबेग मशीद जे आसा ते उक्ते करतले अशें आश्वासन आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान दिलेलें आसा तांकां. ह्या मस्जिदीच्या भायर खून प्रकरण जाल्या उपरांत तणावाची स्थिती उप्राशिल्ली. गोगळ वाठारांतल्या ह्या सुन्नी गुलिस्तान मस्जिदीच्या भायर ही तणावाची स्थिती निर्माण जाली. गोगळ हांगासर हो सुरू हल्लो प्रकरणात उपरांत हे सील केल्ले सुन्नी गुलिस्तान मस्जिद रमजान म्हयनो सुरू जावच्या पयलीं तरी उक्ते करचे अशी मागणी ह्या आतां मुस्लीम भावांनी लावन धरिल्ली आसा. ह्या विशीं जिल्लो अधिकाऱ्या कडेन आपूण उलोवप करून बेगोबेग हे मस्जिद उक्ते करपाचो यत्न करतलो अशें आश्वासन आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान दिलां. दक्षिण गोंयचे नायट क्लब, बार, हॉटेल आनी हेर पर्यटन आस्थापनांच्या भितर फोग वा उजो निर्माण करपी उपक्रमांचेर बंदी घातल्या. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी एग्ना क्लिट्स हाणें हे विशीं आदेश जारी केला. ह्या आदेशांत म्हटलां की दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी पुलिसांनी दिल्ल्या अहवाला प्रमाण जिल्ल्यांतल्या पर्यटनाच्या संबंदीत आस्थापनांच्या भितर फोग वा उजो निर्माण करपी उपकरणां वापरतात. हाका लागून जिवीत तशेंच मालमत्तेचें लुकसाण जावपाची शक्यता आसता. अशा सुवातेचेर उज्याचो वायट परिणाम, दाट धुंवर साचप, हाजीर आशिल्ल्या मदीं भंय, चेंगराचेंगरी सारकिल्ली परिस्थिती निर्माण जावपाची शक्यता आसा. जनतेक निर्माण जावपी धोको टाळपा खातीर हो निर्णय घेतला. त्या प्रमाण हो निर्णय घेतिल्लो आसा. म्हापशा मरड वाठारांतल्या हॉटेल मयुरा नोवा सिटीच्या हॉलांत उजो लागलो आनी उजो पालोवपीदान धांव मारून हो उजो कसो बसो नियंत्रणांत हाडलो. हो उजो गुदामांत उडयल्ल्या सिगरेटीक लागून पेटला आसूंये असो अदमास उजो पालोवपी दळान उक्तायल्लो आसा. मात उजो लागपाचें नेमकें कारण कितें तें अजून अस्पश्ट आसा.
हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकांतलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र. संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा, जी दैनीक म्हायती मेळटा, तातूंत ज्ञानाक भर पडटा. अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनीक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेची आंदोलन गोंयांत जी जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात. सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यात गोंयचो जुनो आनी गोंयांत हेज्या बद्दल लोकांक खूब प्रेम आनी आवड आसा. गोमंतक वाचल्या शिवाय काही लोकांक चैन पडना. जे आयज गोमंतक वृत्तपत्रांचे तेंच्यांनी बातमी दिवपाचो ताचो पवित्र जो आसा ते सत्य उघडकीस हाडप हो त्यांचो एक मेन ऑब्जेक्टिव्ह आसा. गोमंतक व कोकणचे पहिले अग्रेसर दैनिक गोमंतक. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. जे 8वी 10वी नापास जावन उरल्यात तांकां पास जावपा खातीर दर तालुक्यात एक एक्सटर्नल स्कुलाची तजवीज गोवा बोर्डान करची अशें आपणे गोवा बोर्डाक सांगिल्ल्याचें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. जे 8वी ते 10वी अशे नापास जावन उरल्यात एक्सटर्नल स्कुलांत बसून पास जावपाक 25 वा 40 हजार तांकां खर्च येता. जांकां आतां 10वी पास जायनशें दिसता तांच्या खातीर गोवा बोर्डान ही तजवीज करची. गोंयांत कोणूच 10वी नापास उरचे न्हय, भुरग्यांक 10वी आनी 12वी पास जावपाक बरी संद मेळटली अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. गोवा बोर्डाच्या एका सुवाळ्याक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयताले. बिट्स पिलांनीत आतां मेरेन 6 विद्यार्थ्यांक मरण येवन लेगीत तांच्या मरणा फाटलें एकूय कारण सारकें मेळूंक नाशिल्ल्यान पुराय राज्यांत खवदळ पडला. गोंयकारांक बिट्स पिलांनी संस्थेचो कसलोच फायदो ना, मात ह्या संस्थेंत विद्यार्थ्यांक मरण येवपाच्या घडणुकांक लागून गोंयचें नांव पेड्ड्यार जावपाक लागलां. मजगतीं बिट्स पिलांनी ही संस्था बेकायदेशीर असो आरोप फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायान केला. ह्या बिट्स पिलांनीचो गोंयाक कांयच फायदो ना अशें आमदार विजय सरदेसायाचें म्हणणें. सांकवाळ बिट्स पिलांनीत आतां मेरेन ह्या 1.5 वर्सांत 6 विद्यार्थ्यांक दुबावीत पद्दतीन मरण आयले तांच्यांनी आत्महत्या केली. ह्या त्यांच्या आत्महत्ये फाटलें नेमकें कारण आजून कळिल्लें ना, तें अस्पश्ट आसा. गोंयकारांक बिट्स पिलांनी संस्थेचो कसलोच फायदो ना अशें फातोर्डेचो आमदार गोवा फोर्डाचो विजय सरदेसाय म्हणटा. पेडणे मालांतल्या मोरजे वाठारांतले शेतकार मिरसांगेचें पीक घेतात, मात साऱ्याचो उणाव आशिल्ल्यान शेतकऱ्यांक सध्या त्रास सोंसचे पडटा. हाचो मिरसांगेच्या पिकावळीचेरूय परिणाम जावपाक लागला. पेडणे तालुक्यांत साऱ्याचो तुटवतो वता. मांद्रे मतदारसंघात सारें मेळना. मोरजे वाठारांत सारें सांठोवन दवरपाक गुदामाची वेवस्था ना. सारें हाडपाक महाराष्ट्रांतल्या आरोंदा, बांदा, शिरोडा हांगा वचचें पडटा अशें हे शेतकार सांगतात.
देखून मोर्जे सारे दवरपाची वेवस्था तशेंच शेतकी कार्यालय सुरू करून सारे बियो हे उपलब्ध करून दिवचे तशेंच शेतकी खात्याच्या वेगवेगळ्या येवजण्यांची म्हायती दिवपी केंद्र सुरू करचे अशी मागणी शेतकार शिवनाथ शेटगांवकर हांणी केली. तशेंच रविकांत शेटगांवकर आनी अजित शेटगांवकर ह्या शेतकऱ्यांनी ही मागणी केल्या. फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाय हांच्यांनी कोमळेवॉल चंद्रवाडो हांगासर ह्या नाल्याच्या संरक्षण वणटीचे काम केलेले आसा ताचे उक्तावण ह्या वेळार केले. हे उक्तावण सकाळी 10:30 वरांचेर पोंडा शोरूम आनी आर्लेम सर्कल हांगसर आशिल्ल्या जाग्याचेर जाल्लेले आसा. पालिका वेंचणुके पयलीं म्हटल्यार येता त्या एप्रील म्हयन्यात दिवचच्या बस स्टँडाचे लोकार्पण करतले अशें उतर गोंय साधन सुविधा विकास मंडळाचे अध्यक्ष आमदार मायकल लोबो हाणें दिला. उक्तावणा उपरांत दुसऱ्या टप्प्यात काम हातांत घेतले अशें तांच्यांनी सांगलां. आमदार मायकल लोबो हाणें सोमारा बांदकाम चालू आशिल्ल्या दिवचच्या बस स्टँडासयत हेर प्रकल्पांच्या कामाची पळोवणी केली. संबंदीत अधिकाऱ्यां कडल्यान ताणें कामाचो आढावो घेतलो. ह्या वेळार आमदार चंद्रकांत शेटये, नगराध्यक्ष विजयकुमार नाटेकर तशेंच GSIDC आनी RTO अधिकारी हजर आशिल्ले. भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया 2 दिसांची यशस्वी भोंवडी करून दौरो करून ते परतून दिल्ली हांगासर पावले. ह्या भेटी वेळार ताणें मलेशियाचो प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिमा कडेन व्यापक उलोवणी केली. हातूंत संरक्षण आनी सुरक्षा संबंदी घटमूट करपाचेर भर दिल्लो. वेपार, गुंतवणूक आनी मुखेल रणनीती क्षेत्रां विशीं दोनूय फुडाऱ्यांनी चर्चा केली. भारत आनी मलेशियान सुरक्षा सहयोग, संयुक्त राष्ट्र शांती मिशन, सेमीकंडक्टर स्वास्थ्य आनी वेवसायीक शिक्षण हांचे सयत जायते म्हत्वाच्या द्विपक्षीय कागदोपत्रांचेर तांच्यांनी स्वाक्षरी केली, सायन केली. त्या भायर मलेशियात नवे वाणिज्य दूतावास आनी तिरुवल्लुवर शिश्यवृत्तीची घोशणा केली, जाका लागून विद्यार्थ्यांक भारतांत शिकपाची संद मेळटली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें दिल्लीच्या हैदराबाद हावजात सेशल्साचो अध्यक्ष तांचो प्रेसिडेंट सेशल्साचो हांच्या बसकेंत द्विपक्षीय संवाद, उदरगत, सहकार आनी परस्पर हिताच्या म्हत्वाच्या प्रश्नांचेर चर्चा केली. सेशल्सचे प्रेसिडेंट तांणी राज्यघाटाक महात्मा गांधीक श्रद्धांजली ओंपली. त्याच भायर भारत आनी सेशल्स हांच्या संबंदाक नवो आयाम दिवपा खातीर ह्या बसकेंत कितलेशेच MOU लेगीत केलेले आसा. दोनूय फुडाऱ्यांनी संयुक्त पत्रकार निवेदनात द्विपक्षीय संबंद नव्या उंचायेचेर व्हरपाची वचनबद्धताय आखली. दिल्लीच्या एहालकोन पब्लिक स्कुलात बॉम्ब स्फोटाची धमकी दिवपी एक म्हायती मुखार येयली. सोमारा सकाळी दिल्लीच्या एहालकोन पब्लिक स्कुलासयत 9 नामनेच्या शाळांक बॉम्ब धमक्यो आयिल्ल्यो आसात. सकाळी 8:30 ते 9 वरां मजगतीं धमकावपी ईमेल आयिल्ल्यान शाळा प्रशासन आनी सुरक्षा एजन्सींक ही खबर मेळ्ळी. शाळेच्या आवारांत दुबावीत वस्तू मात्र मेळूंक ना.
पूण जतनाय घेवपा खातीर शाळेच्या विद्यार्थ्यांक सुरक्षीत सुवातेचेर व्हेले. दिल्ली पुलीस, पुजो वालोवपी दळ आनी बॉम्ब स्क्वॉड हांच्या पंगडांनी शाळेच्या आवारांत व्हड प्रमाणांत ही सोद मोहीम राबयली. मात्र कशाच तरेचे संशयीत वस्तू ह्या जाग्यार सापडली ना. उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांच्यांनी लखनौ हांगासर जनता दर्शना वेळार लोकांची भेट घेतली. लोकांच्यो समस्या तांच्यांनी आयकून घेतल्यो. लोकांचे म्हणणे तांच्यांनी लक्ष दिवन आयकले. तांचे अर्ज जे कितें समस्या आशिल्ले ती वाचले आनी काळजी करपाची ना, समस्या सुटावी जातली अशें तांकां आश्वासन दिलें. ह्या वेळार वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान आपापली समस्या घेवन हे लोक जे आशिल्ले ते मुख्यमंत्र्याक मेळपा खातीर लखनौ हांगासर जनता दर्शनांत आयले. त्या वेळार मुख्यमंत्र्यान तांच्यो अडचणी, तेंचे समस्या आयकून घेतल्यो. त्याच बरोबर जे कितें प्रश्न अडचणी सोडोवपा सारक्यो आसा त्यो थंयच्या थंय सुटाव्यो केल्यो आनी ज्या लोकांची समस्या व्हड आसा तांकां तांची समस्या सुटावे करपाचेर भर दिता अशें म्हणून उतर दिलें. मध्य प्रदेशाचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव हाणें राज्यभरांतल्या जायत्या उदरगतींच्या प्रकल्पांचें उक्तावण केलें. ह्या उदरगतीच्या वेगवेगळ्या कामांत वैजकी महाविद्यालयात PG वर्ग सुरू करप, शाडोल आनी जैतपुरांत महाविद्यालय इमारत, 122 गांवांक फायदो जावपा खातीर 2,300 कोटी रुपयांचे शिपणावळ प्रकल्प, बुडारात गीता भवन बांदप आनी रस्तो बांदप हाचो आस्पाव ह्या वेगवेगळ्या प्रकल्पाच्या उदरगतीच्या वेगवेगळ्या प्रकल्पांनी आसा. अशा वेगवेगळ्या उदरगतीच्या प्रकल्पांचे मध्य प्रदेशाचे मुख्यमंत्री मोहन यादव हाणें उक्तावण केलें. उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांच्यांनी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हांची भेट घेतली. ही बसका उत्तर प्रदेश विधानसभा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या आदल्या दिसा जाली. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाणें सनातन संस्कृती की अटल दृष्टी हे एक पुस्तक राज्यपाल आनंदीबेन पटेलाक भेट दिली. ह्या बसकेत उत्तर प्रदेशाच्या उदरगत येवजणेचेर चर्चा जाली. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हाणें येवपी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उत्तर प्रदेशाच्या उदरगती खातीर म्हत्वाचे निर्णय घेवपाचेर भर दिलो. उत्तर प्रदेशाच्या रुपांतर जे आसा ते बॉटलनेक स्टेट वयल्यान ब्रेक थ्रू स्टेट करपा खातीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकाराची तोखणाय लेगीत तिणें ह्या वेळार केली. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीनाक पटना हांगासर येवकार दिवपा खातीर पुराय शारभर वेगवेगळे कडेन पोस्टर्स आनी बॅनर लायिल्ले पळोवपाक मेळटा. ताका विमानतळा वयल्यान हांगासर हाडीसर वेगवेगळे ह्या शारांत वेगवेगळे पोस्टर्स तांच्यांनी लायिल्ले आसा तांकां येवकार दिवपा खातीर. त्याच बरोबर त्यांच्या ह्या भेटी खातीर खाशेली वेवस्था लेगीत केलेली आसा, जातूंत पक्ष कार्यकर्ते भाजपाचे आनी पदाधिकारी दरेक सुवातेचेर हजर रावतले आनी तांकां येवकार दितले. त्याच बरोबर नितीन नबीन ही हांची पयली बिहार भेट जावन आसा. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जाले उपरांत तांची ही बिहाराची पयली भेट आसा. ताका लागून तांकां जय्यत तयारी येवकारा खातीर हांगासर केल्ली पळोवपाक मेळटा. मुरगांवांत एके वटेन कोळसो जाल्यार दुसरे वटेन बॉक्सायडाच्या प्रदुशणाचो व्हडलो प्रश्न उप्राशिल्लो आसा. कोळसो प्रदुशणाक लागून लोकांच्या भलायकेचेर व्हड परिणाम लेगीत जायत आसा. मात सरकार वा संबंदीत आमदारान ह्या प्रकाराचेर दुर्लक्ष केल्ल्यान समाज वावुरपी शंकर पोळची नाराजी उक्तायल्या. मुरगांव वाठारांत फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं कोळशाचो प्रश्न सतायता.
कोळसो प्रदुशणाक लागून लोकांच्या भलायकेचेर गंभीर परिणाम जावपाक लागला. एका तेंपाचेर हो प्रश्न सुटावो करपा खातीर एमपीएन कोळशाचे डोम बांदतले अशें आश्वासन दिल्लें, मात सद्याची स्थिती सामकी बिकट जाल्ली आसा. दीस रात चलपी कोळशाच्या येरादारीक लागून ल्हान ल्हान भुरग्यांसयत जाणट्यांक लेगीत वेगवेगळी दुयेंसां जावपाक लागला. थळाव्या आमदारान आनी सरकारान ह्या प्रकाराचेर पुराय दुर्लक्ष केला असो आरोप तांचो समाज वावुरपी शंकर पोळजेन केला. देखून संबंधितान ह्या प्रकारात लक्ष दिवन हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी शंकर पोळजेन केल्या. जम्मू काश्मीराच्या रामबन जिल्ह्यात व्हड प्रमाणात आतां झेल पडपाक लागिल्लो आसा. पुराय वाठार जो आसा तो धव्या चादरीच्या झेलान भरिल्लो आनी लिपिल्लो दिश्टी पडटा. ह्या झेलाक लागून व्हड प्रमाणात पर्यटक आकर्शीत जावपाक लागला जम्मू काश्मीराक येवपाक. हे पर्यटक झेलाचो आस्वाद घेवपा खातीर ह्या वाठारांत येतात. रामबन वाठारांत ह्या झेलाक लागून रामबनाची सोबीतकाय जी आसा ती आनीक वाडिल्ली आसा आनी आकर्शक दिसपाक लागला. पर्यटक बर्फान भरिल्ल्या ह्या दोंगराचो आस्वाद घेवपाक येवपाक लागल्या. शिंयाळ्यांतल्या खेळांचो आनी बर्फाच्या खेळांचो आस्वाद घेवपा खातीर पर्यटकांचो आंकडो हांगासर वाडटा. मात्र ह्या बर्फाचो परिणाम जो आसा तो थळाव्या लोकांचेर थंय जाणवपाक लागिल्लो आसा. ह्या झेलाक लागून जनजीवन जें आसा थंयचें विस्कळीत जालेलें आसा. मात्र पर्यटकांक हांचो फायदो जावपाक लागिल्लो आसा. थुथुकुडी बंदर सुकण्यांच्या मोगींचें आतां आकर्शण केंद्र थारपाक लागला. स्थलांतरीत सुकणी ही थुथुकुडी हांगासर पाविल्ली आसा. व्हडा पावसाक लागून मीठ शेतांनी हुंवार आयिल्ल्यान ह्या शेतांनी किडे वाडले आनी ताका लागून हे किडे खावपा खातीर हे सुकणी जी आसता ती हांगासर येतात आनी हे अशे दृश्य सुकणांचे सैम मोग्यां खातीर आकर्शणाचें केंद्र थारपाक लागला. ही सुकणी उत्तर पश्चिम एशिया, पूर्व युरोपांतल्यान प्रवास करीत मार्च वा एप्रील म्हयन्या मेरेन थुथुकुडी हांगासर येतात. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही